ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವಾನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ರಾಯರಿಗೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ. Let your fire fall upon us, Lord. Holy Spirit of God, take complete control upon us. हे पवित्र आत्मा तू आमचे देव होऊन ये या वेळा. तुझी दैविक सकत आमचे ते वाळे. आमच्या हर एका गरजांनी तू आमकां पाव. आमचे विरोध आयलेले हर एक वाईटाचे सत्य उमटून काढ. भस्मून उडय पवित्र आत्म्या. कित्याक तू जावन आसा भस्म सवुसो. आमच्या राहिलेली सलवणी निराशपण फायनान्स प्रॉब्लेम रिणाचे भार सगळे उमटून काढ. आमच्या राहिलेली पिडा आशिडा सगळी भस्मून उडय जेजू. ही आमची कोट तुझ्या मंदिर जाऊन परिवर्तन जाऊ दे. बापू तरी पवित्र आत्मा आमच्या ते वस्ती करू दे. आमची पातकां तू लेके नाका सोम्या. बगार तुझ्या काकोळतीन आमकां वेग मार. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಭಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಭಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿ.
ಬೆಳಗು ಕೇಳಿಸಲಿ. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವಾನಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವನೇ ಸನ್ನಿಸು. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜಪವೀರನೆಂದು ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವಕಾಯವೆಲ್ಲ ಜಪವೀರನೆಂದು ಇರಲಿ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
कोणगे एका भयणीक पोटान तेदळा दूख उठची एक प्रॉब्लेम आसा पोटान दूख उठची कितें इंटेस्टनान गे या युट्रसान गे असले दूख तेदळा उठची आसा असले एका स्त्रीक जेजू आपण गुण करती आसा सुटका दिती आसा ह्या वेळार थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड आनी एकल्या कोणागी कातीची पिडा कातीक स्किन प्रॉब्लेम जावचे थंय साकां पडले बरी कातीक घालें बरा जाती आसा कालें मन समजना असले एका कातीची पिडा जेजू ह्या वेळार गुण करती आसा आपडती आसा सुटका दिती आसा स्किन प्रॉब्लेम स्किन डिसीज गॉड गोइंग टू हील दॅट पर्सन थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस एकल्याक फाटल्यान गुमटीचे शिरो त्या जाल्यार दूख उठचे आसा शिरो दूख उठच्यो गुमटीचे शिरो दूख उठचे एकल्याक जेजू गुण करती आसा सुटका दिती आसा ह्या वेळार थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू लॉर्ड जीसस थँक्यू जीसस तुमकां खंयची पिडा आशिल्ली आसल्यार मागा ह्या वेळार जेजू आपोड जेजू म्हाका सुटका दी म्हणून मागा एकल्या कोणागे नी पेन आसा गांठीची दूख नी पेन जेजू गुण करती आसा थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड एकल्या कोणागे लेफ्ट सायडीचे व्हडलें बोट दूख आसा पांयाचें लेफ्ट सायड पांयाचें व्हडलें बोट तें जाल्यार दूख उठता चलतना आनी कितें दूख उठटा एक फुडें बागोवंक जायना असले एक समस्या आसल्यार लेफ्ट सायड पांयाचे व्हडलें बोट दूख असलें जेजू गुण करती आसा सुटका दिती आसा ह्या वेळार थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू प्रेज लॉर्ड ग्लोरिफाय मायटी गॉड हालेलुया एकोणगे एक स्त्री हांगा आपल्या भुरग्यांचे मस्त खंत करता असल्या एका स्त्रियेची कितें मागणी आसा जेजू आयकती आसा आनी जेजू त्या स्त्रियेक सांगता कंत करनाका तूं म्हाका भेटोवन दी तुज्या भुरग्यांक तांकां हांव पळयता म्हणटा हांव तांकां सारक्या वाटेन हाडटा म्हणटा सगळीं डोंट बी अफ्रेड सांगता थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू लॉर्ड थँक्यू जीसस निश्चिंत रावया आमी कंत करची सोडया सगळ्या सांगता आसतना आमी संतोशान जियोंक जाय थँक्यू जीसस प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड पोर आमी देवाचें उतर आयकल्लें विविध तरांची विनवणेचे मागणे आसा आनी थोडे आमी समजल्ल्या आज आमी पळया लोगोस प्रेयर आनी रेमा प्रेयर लोगोस प्रेयर हे दोन संगती आमी आज पळया नेहमियाचें पुस्तक पयलो अध्याय 8 आनी 9 वाक्यां एक मागणें एक नेहमियाचें मागणें दानियेलाचें मागणें ही पुरो तुमी वाचल्यार ही नेक्स्ट लेवलाची मागणी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थंय क्लियर सांगता नेहमियाच्या पुस्तकांत पयलो अध्याय 8 आनी 9 वाक्यां देवाचें उतर सांगता पूण तुवें तुज्या सेवका मोइसेक दिल्ल्या उतराचो उगडास कशें मागता तो कशें मागता देवाक पयिल्लें प्रॉमीस उगडासा काडयता पळय प्रेज द लॉर्ड डायरेक्ट मागी येता न्ही ताका मागता येतो ना प्रॉमीस पळया वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करता पळय पूण तुवें तुज्या सेवका मोइसेक दिल्ल्या उतराचो उगडास दवर तुवें म्हणलें काल म्हणलें म्हूण सांगता तो तुवें म्हणलें तुमी विश्वासघात करशात जाल्यार हांव तुमकां राष्ट्रा मदें दुस्पटायतलो आतां राष्ट्र तेंचे दुस्पटायला जेरुसलेमचे पागर पुरा पडल्यात ताची बागलां पुरा उलफायल्यात एकच ते ताका सुरक्षते ना आनी त्या गांवांत जेरुसलेमांत धूळ भरून गेल्या प्रेज द लॉर्ड आनी 9वें वाक्य पळया पूण तुमी म्हजेसीन परतून म्हजे आदेश सत्रान पाळशात जाल्यार
पळय देवान दिले प्रॉमिस पळय आतां सगळें जेरुसलेम सगळें पडून गेलां आनी आतां नेहमिया मागता देवा कडेन तो प्रॉमिसीस क्लेम करता पूण तुमी म्हजे हस्तीन परतून आदेश 17 पाळशात जाल्यार तुमी आकाशाच्या शिमा पर्यंत ती शिंपडून असल्यार हांव तुमकां परत प्रॉमीस क्लेम करता पळय प्रेज लॉर्ड हालेलुया म्हज्या नांवाच्या वस्ते खातीर हांवें विसलेल्या जाग्याक हांव तुमकां जेरुसलेम देवान वस्ती करचें शहर वय की न्ही हांकां परतेक हांव हाडटलो म्हणून प्रॉमीस केलां पयलें पूण लोकांक प्रॉमीस उड आसना पूण नेहमियाचें प्रॉमीस उड आसा काडटा प्रेज लॉर्ड हालेलुया कळ्ळें प्रार्थना पळया ताचें आनी तूं कळ्ळें ताचें वर्डिंग एक म्हणी आसा की नेहमियाचें वर्ड ऑफ गॉड क्लेम करता तो सर्वेस पर देवान कितें पयलें सांगिल्लें दुस्पट येता म्हणलें जेरुसलेमाच्या लोकां पुरा दुस्पट आयले जेरुसलेम सगळें पाड पडलें परतेक तुमी म्हजे सरशी नेशी जाल्यार म्हजे आदेश पाळशात जाल्यार परतेक म्हज्या शारान तुमकां हांव फाटीं हाडटलो उडास करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया आमची मागणी अशें जायचें प्रेज लॉर्ड वर्ड ऑफ गॉड तुमच्या खंयच्या गरजेक खंयच्या वर्ड ऑफ गॉड खंय बायबलांत आसा म्हण तुमकां कळीत जायचें प्रेज लॉर्ड हालेलुया हो नेहमिया ताका येवन एकलो सांगता 4थ्या वाक्यांत पळया पयल्या अध्यायान 4थ्या वाक्यांत नेहमियाक थंय एक उतार सांगता ते जाल्यार ताचे ही खबर आयकून म्हळ्यार एकलो येवन खबर दिता आमचें शहर कालें जालां सगळें बसतून सोडलां सगळें एक्की पागोर नात एक्की बागलां नात सगळें शहर उलपावन सोडलां धुळीन बुडोवन गेलां म्हणून एकलो खबर हाडून येता हो खंय आसा हो रायाच्या शहरांत आसा रायाच्या भितर रायाच्या आंगणांनी राय जेवच्या मेजार ताका जाय जाल्लें दिवचो मनीस हो नेहमिया व्हडलो पोस्ट तसो प्रेज लॉर्ड थंय येवन ताका एकलो सांगता ही खबर आयकून हांव साकला बसलो तो साकला बसो मनीस रायाच्या मुखार बसो मनीस न्ही प्रेज लॉर्ड तो कालें करता साकला बसलो आनी रोडोवंक लागलो कालें करूंक लागलो रायाच्या आसतना भितर कोणें रोडोवंक ना रडल्यार तांकां फिनीश करतात संतोशान आसा जे देवाक कोण देवाचे मनीस ह्या नेहमिया जावन आसलो प्रेज लॉर्ड आनी नेहमियाक व्हडलो पोस्ट दिल्लो देवान प्रेज लॉर्ड त्या रायाची सेवा करच्या खातीर ताणें केदाळे रोडोवंक ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी रोडोवंक लागलो जायते दीस हांवें रुदान केलें कितले जायते दीस म्हळ्यार 6 म्हयने ताणें रुदान केलें प्रेज लॉर्ड कितले म्हयने 6 म्हयने रुदान केलें ताचे उपरांत मागणें करूंक सुरू केलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताचे उपरांत 8व्या वाक्या वाचलें आमी तो मागोवंक सुरू करता नेहमियाचें मागणें देव आयकता की ना नेहमियाचें मागणें तक्षण आयकता तक्षण नेहमियाचें मागणें आयकता आनी राया कडसून वता आसतना रायत ताका म्हणटा तूं कित्याक आज तुजें मुखार म्हणपुरा बावण आसा हांगा म्हणटा म्हजो लोक थंय कश्ट जाता म्हजें शहर सगळें पाड पडोन गेलां हांवें कशें संतोशान रावचें देखून रायस आतां कालें जालें तर तो म्हणटा म्हाका जेरुसलेम कोटें परतेक बांदूंक म्हाका वचूंक जाय रजा दिजे तुका कितली रजा जाय रजा दिता प्रेज लॉर्ड म्हाका दिसता 2 म्हयन्याचें सँक्शन करता कित्याक म्हळ्यार सगळो पागोर ताणें 52 डेसा भितर बांदून काडला प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तो तितलें मात्र न्ही ताणें वचचें जाल्यार मस्तू रायांच्या आसतान चेंज करून ताणें वचचें देखून ह्या गाडयेंतल्यान आनी एका गाडयेंतल्यान ताका तें लेटर जायचें रायाचें ताका परवानगी पत्र नासतना बॉर्डर क्रॉस करूंक ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया तुमी आतां दुबयचे जाल्यार इंडिया बॉर्डर क्रॉस करतना पासपोर्ट जाय की नाका ना जाय प्रेज लॉर्ड हें ताका आनी तो पुरा लेटर तो म्हणटा नेहमिया म्हणटा देव म्हज्या पक्षान आसल्या वरवीं रायाक कितें हांवें विचारलें तें सगळें म्हाका ताणें दिलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया कोण पक्षान आसलो देव ताच्या पक्षान आसल्या वरवीं ताका आरायातान फेवर म्हणचे बरी केलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमचे दुस्मान कोणी आसल्यार आमी जर देवा कडेन मागोवन बरें करून प्रिपेर जावन त्याच्या दुस्मनाचे कितें प्रॉब्लेम्स आसले ते येता जाल्यार त्या दुस्मनाक आमचो इश्ट जावचे बरी करता देव प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी
सगळें शहर बांदतना जायते रायताका अडकळे घालतात. जाल्यार एका हातांत तलवार घेवन भले कान घेवन आनी एका हातान फातर वोवन ते काम करतात. नेहमीचें पुस्तक वाचा, बारी बरें चॅप्टर. प्रेज द लॉर्ड. हांव वाचून काडलें, एकच फावटी वाचून काडटा, तितलें तें रावोंक जायना म्हाका. एक एस्तेराचो ब्रूक, एक वो आनी एक रुत आनी एक तोबीत, हे तुमी वाचून सुरू केल्यार अंडीत गरजेचें. तितले बरे चॅप्टर्स, तितले बरे बूक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी ताचे उपरांत पळया, थंय मातेवाचो वांजेल 9 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां जेजू कालें सांगता. जेजू कालें सांगता ह्या विशयान. जेजूचे उतार आमी आयकया. आतां मातेवाच्या वांजेलान पुरा जेजून उलयल्लीं ती उतरां न्हय. मातेव जावं दी, मार्क जावं दी, लूक जावं दी, जोआंव जावं दी, पुरा जेजून उलयल्लीं उतरां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 37 सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून जेजू आपल्या शिष्या लागीं म्हणालो, पिकावळ वावराडी. खले सुरसुरे नाही जेजूचे. आज पिकावळ आसा की ना? कितली आसा वावराडी. वय आमी येवन बसचे मात्र वावराडी. एटलिस्ट बसा. वावराडे खातीर मागा न्हय, वावराडी धाडूंक. तुमच्या आयल्या भुरग्यांक धाडूंक प्रयत्न करा. वावराडे खातीर मागा. म्हज्या भुरग्याक तूं उपयोग करून मागा. म्हज्या भुरग्याचें जिवीत विस्ताराय. म्हज्या भुरग्याचें जिवीत प्रॉफेटीक जावं दी. म्हज्या भुरग्याचें जिवीत तुज्या उतार प्रगट करचे वरी जावं दी. तुमी मागता इंजिनियर जायचे म्हणून, पायलट जायचे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागा पयलें हें. आज कितले की डॉक्टर्स जाल्ले, तांची डॉक्टरी सोडून देवाचे उतार प्रगट करतात. प्रेज द लॉर्ड. फुल टायम आयल्यात. एफेसकारांचे पत्र 1 अध्याय 18वें वाक्या. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 18 सांगता, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडल्यात घेऊ करतो ना म्हाका, पूण हांगा सांगता उड्डे आसता. सांबाळ क्लियर सांगता, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडलेले आसतना देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समजूं जाय. प्रेज द लॉर्ड. खंयचें आपोवणें तुमकां मेळ्ळां, खंयचें आपोवणें तुमकां मेळ्ळां तें तुमी समजूंक जायचें. अरे एकल्यांनी म्हजें आपोवणें कालें. काळजारी जिवीत मात्र एक आपोवणें गे, तेंय आपोवणें खंडीत जावन व्हरतें आपोवणें तें. प्रेज द लॉर्ड. तितल्यान ती गे आनी दुसरी आपोवणी नान गे आमचें तें. और एकल्यांच्या जिवितांत आसात मोगाच्या भाव आनी भयणी. और एकल्यांच्या जिवितांत आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आपले परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तिकायेच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान म्हणून तुमकां कळ्ळ जाय. संवसारांत आसल्याच्या आस्तपाचो वांटो मात्र तुमी आशा नाकात. आनी एक वांटो तुमच्या खातीर करून दवरला, रेडी दवरला. तुमी क्रिस्ता सांगता जियेता जाल्यार क्रिस्ताचें कितें आसा तातूंत तुमकां आनी म्हाका वांटो आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी ताकाय वारेस्तार जाता. प्रेज द लॉर्ड. संवसारांत जाग्याक झगडना देखीक. कितले झगडीं आसात, कितल्यो कोर्टांत केसी आसात. पूण हें जालें आयज देवान आमकां तयार करून दवरला. हें आमी होगडायता न्हय एक एक पाटी. आपणाचेर बावार्थ दवरल्यान तेय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ गी म्हणून तुमी जाणा जायचें. प्रेज द लॉर्ड. हेंच म्हजें मागणें म्हणटा सांपावळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. युरोप राष्ट्राक पयलें सुवार्ता प्रगट करून गेल्लो तो सांपावळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. युरोपांत तो फिलिपिनाक येता. प्रेज द लॉर्ड. थंय तो ताच्या पैनाचे पळय तुमी मॅप पळय. तुमच्या बायबलार थोडे मॅप आसा न्ही. सांपावलूचे पैन म्हणून आसा तातूंत. केदारान पळयला तो खंय तावन खंय पुरा गेलो म्हणून पळया. प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमी गेल्ली वाट पळया खंय गेल्यात गी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी गेल्ली मार्के जाल्यार घरांत हांव बाजाराक, बाजारांत इगर्जेक, इगर्जेंत फाटी घरांत. तितल्यान ते मॅप. प्रेज द लॉर्ड. मागीर थंय तावन गेल्यार खंय एक फ्लायटाचो मारोग दाखय तुमी पवित्र जाग्यांक भोंवून आयिल्ले. जर जिवितांत कितें केलां जेजून कालां गेलां पळया. एब्रेमांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 5 वाक्या.
Hebrews chapter 13 verse 5. हेब्रेमांचे पत्र 13 अध्याय 5 वाक्य. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जाऊं दी. हर एकल्यांक जायचे दुडू 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 दुडू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आना कंडरे ना कूड़ा बाय बिडतदे. प्रेज द लॉर्ड. पळय पळय आमकां क्रिस्तावांक पयल्यां काले जाय दुडू जाय, ग्रिस्त गाय जाय. जेजू सांगता रावोंक, जेजूची सुवार्ता परगट करूंक, जेजूची सवय थोडी आमचे कडेन आसून थोडें बरें काम करूंक आमकां थोडे पडी नाका. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यान तुमी दादोशी जावंक शिका. एक कोंकणीन ते गात आसा न्ही, कितली मांद्री आसा अळे पण ती गोत्ता आवळे तुमकां. काय बार हुशारात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवानच मुळा हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका देवाची वळख जाताना देवा ते आयला. हांव क्रिस्तांव मी सांगतालो पूण वाडणारी क्रिस्तावणे आयताराचे मिसायचे मिसाग्याचे मागीर सीदा मास खंय हांव पळोवचें. मिसाकी मासाकी ओट्टू. प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्तांवाची गजाल तित्त न्ही. प्रेज द लॉर्ड. वार्तान भक्तीपणान कोण मिसा घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी म्हाका देवान आपयतना म्हाका झिरो केल्लो. झिरो, कंप्लीट झिरो. कांय ना. इल्लेशा पोटाक घालूंक सयत नातलें, कांय नातलें. प्रेज द लॉर्ड. तल्या परिस्थितीक हाडले म्हाका. कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार हांव म्हणी बागोवचो मनीस न्ही. प्रेज द लॉर्ड. देव बागयता तुमकां. तुमचे असले कितें गर्व आसा, कितें हंकार आसा, ते सगळें देव कालतें काडून सरपडोवंक तुमकां योग्य जायशें करता. प्रेज द लॉर्ड. तुमी जावन बागयल्यार बरें, ताणें बागयतना मस्त प्रॉब्लेम जातात आमकां, म्हाका जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून सुवार्ते खातीर कांय तरी तुमच्या जिवितांत दिवंक प्रयत्न करया. कांय तरी जिवितांत थोडो वेळ सुवार्तेक दिवंक पडटा. थोडो वेळ तुमच्या जिवितांत कितें तरी जेजू विशयी सांगूंक प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ना तर सुवार्ता परगट करतल्यांक एटलिस्ट मागोवंक तरी प्रयत्न करा. ते जाल्यार तुमकां कांय तरी तातूंत वांटो मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमकां सांगता कोरिंथीकांचें दुसरें पत्र 12 अध्याय 9 वाक्य. 2 Corinthians chapter 12 verses 9. कोरिंथीकांचें दुसरें पत्र 12 अध्याय 9 वाक्य. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करचे खातीर म्हजे अस्कतकायाची ओडवीक हांव कुशेन सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्यांक आसा पळय ग्रेस्त काय आयल्या उपरांत पयलें काले आसलें म्हणून सांगूंक नाका. हांव पयलें कशें आसल्या तें सांगूंक नाका. तांची ओडवी काय मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुबळी काय देखत फाटी ग्रेस्त काय आयल्यार मनीस दुबळी काय देवाचें उतर सांगता. कितें तूं पयलें कशें आसलें, कशें जियेतालें म्हूण तुमच्या भुरग्यांक सांग. भुरग्यांक तुमचे कश्ट कळचे. प्रेज द लॉर्ड. आमी म्हणचे एकच अब्बा आमकां मेळ्ळे कश्ट भुरग्यांक मेळचे नाका. अब्बा भुरग्यांक सांगचे नाका. गुपीत दवरून भुरग्यांक बरें करून वाडयलें खावन जेवन. एक दीस तेच तुमच्या माथ्यार बसतना कळटा तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून थोड्या पाद्र्यापाणी एक पटी एक आयडिया दिल्ली मागोवंक. तेर्स म्हणटात न्ही मी. तेर्स मागता म्हणटा प्रार्थना करतात न्ही. प्रार्थना करतना खंयचे तुमचे कश्ट सांगून प्रार्थना तशें म्हणी भुरग्यांक कळोवन दी म्हणून. आवय बापूय कशीं जावन आसलीं, कशीं जियेतालीं तें भुरग्यांक कळीत जायचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कालें करचें. हांवूय म्हणटालो अब्बा आमचे कश्ट भुरग्यांक मेळनो जाबाक आमचें कांय ना, आमी कांय सांगनातल्या भुरग्यांक. पूण मागीर केदाळा आमी देवासरच्यान आयल्या आमचे कश्ट पुरा तांकांय सांगूंक सुरू केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी कशें जियेल्ल्या, कशें आसलें, कितें आसलें सगळें हे जाल्यार तांकां समजता. ते जाल्यार तांकां कश्ट आयल्यार तांकां फूड करूंक सकत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं सुखानंत तांकां वाडय. कश्ट तुज्या कांय सांगना जाल्यार तांकां कश्ट येता ते दिदेस्पर जातात. तांकां ते फेस करूंक जायना.
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कस्त सगळ्या भुरग्यांची चड जावन आवय बापायन दास्तान करून दवरनोचो बरें करून जियेचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून आमची मागणी मात्र पावल्यार आमी कशें मागचें की म्हणून कशें मागचें प्रेज द लॉर्ड जुवांच्या वांजेलान पयलो अध्याय 14व्या वाक्य सांगता इन जेजूची उतरां पळया जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 14 जुवांचो वांजेल पयलो अध्याय 14वें वाक्य आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कृपेन भरलेली आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सा आसली प्रेज द लॉर्ड कोण म्हणटा हे प्रेज द लॉर्ड जुवांव वांजेल वरतना ताणें महिमा देखली देवाची देव सांगत आसलो तो जुवांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताणें महिमा देखली देवाची देवा सांगता जेजू सांगता आसल्यान हे बरयता तो शब्द मनीस जालो प्रेज द लॉर्ड आनी आमच्या मध्ये जियेलो कृपेन भरलेली आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताच्या तित महिमा देव म्हाका आनी तुका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तीच महिमा तातूंत कितेंच उणें करनासतना 1% सहित उणें करतना कितें जेजू कडेन महिमा आसली की तित महिमा म्हाका आनी तुका दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कित्याक आमी ताचे बरी महिमेवंत जावंक आसा ह्या संवसारांत प्रेज द लॉर्ड मेल्या उपरांत मात्र न्हय जिवंत आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेतानाय आमी महिमेवंत ताचे बरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एका वेळा तूं त्याच्या महिमे बरी तूं जालो जाल्यार तुका ह्या जिवितांत कालें तरी उणेंपण आसत की ना कित्याक तूं ताच्या महिमेंत आसाय न्हय कालें उणें आसा तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून दानियल पळया दानियल प्रवादी देवाच्या महिमेंत आसलो प्रेज द लॉर्ड दानियेलाचें पुस्तक तुमी काडा पयल्या अध्यायांत तुमी वाचल्यार थंय तुमकां कळटा प्रेज द लॉर्ड एजेकियेलाच्या उपरांत आसा दानियल प्रवादीचें पुस्तक थंय तुमी कान गेल्यार नेबुकदनेझराच्या दरबारांत हे सोग जावन येतात पयलो दानियल आनी ते मांस खायनात वायन पियेनात आनी ह्या सोगांक खंय म्हळ्यार काम देवाच्या रायाच्या नेबुकदनेझराक जाय जाल्लें खाण पियोन दिवचें काम प्रेज द लॉर्ड आनी पडपडीत आसा बरें आसा जे लापाट करना सोना तांकां पयलां पळया थंय सांगता पळया थंय उतर रायाच्या मेजा वयलें जेवण आनी दाकासरो तांकां दिसान दीस दिवंक जाय म्हणून रायान थारायल्लें 3 वर्सां तांकां शिक्षण दिवंक जाय कितलीं वर्सां 3 वर्सां तांकां ट्रेनींग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी उपरांत तांणी रायाच्या सेवेक लागूंक जाय आसलें तांचे मदें जुदाच्या कुळयेंतले दानियल अनानिया मिशायल आनी अजारिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांकां आनी एक नांव दिता शद्रक मेशक अबेदनेगो तेगांक आनी दानियल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी मुखेल इज्ञान तांकां दुसरीं नांवां दिलीं दानियलाक बेल्तेशज्जार म्हूण दिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अनानियाक शद्रक म्हूण नांवां दिलें मिशायलाक मेशक म्हूण दिलें अजारियाक अबेदनेगो म्हूण दिलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण आपूण रायाचें जेवण जेवंक आनी दाकांसरो पियोंक आपणाक बसतूं सा म्हूण दानियेलान निश्चय केलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया रायाच्या मुखार रावूंक शकतात गे आमी तें कांय ना हें कांय ना म्हूण सांगूंक जाता गे विनिश्ट ते जालात सेवा करची सोडटा न्ही पूण हो म्हणटा पळया जेवण आनी दाकासरो पियोन आपणाक बसतूं सा म्हूण दानियेलान निश्चय केलो देखून दानियेलान आपणाक कसं बसतोंक मुखेल इज्द्याक ताका कारण दिनय म्हणून ताणें ताचे लागीं विनंती केली प्रेज द लॉर्ड देवान दानियेलाक मुखेल इज्द्याचो मोग आनी दया दाखयली प्रेज द लॉर्ड आतां इज्द्याच्या थंय कोण आयलो थंय सर्वेस्पर देव आनी ताच्या भक्तांक ताका राखता प्रेज द लॉर्ड दानियल दिसाक 3 फावटी मागणें करतालो सकाळीं दनपारां सांजेर देवासरचें नांव काडल्यार तांकां कालें जायचें उज्यांत घालून बसमूंक आसलें तोली शिक्षा कित्याक म्हणून नेबुकदनेझराय बाल देवाक पातयेतालो येतालो सर्वेस्वर देवाक पातये नासलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांचें धैर्य पळय देव कशें तांचे उठवा करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दानियेलाक म्हळें हांव राया म्हज्या धन्याक भियेता
आणि तुमचे कान आणि पिवण थारायल्यान तुम्ही तुमच्या प्रायाच्या दुसऱ्या तरणाट्या प्रास बागलेले दिसतात जाल्यार तुमकां लागून राय म्हजी तकली कापीत. प्रेज द लॉर्ड. हाका बे आता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दानियल, अनानिया, मिसायल आनी अझरिया हांचेर मुखेल इजद्यान नेमलेल्या कारभाऱ्यांक दानियलान म्हळें, दया करून 10 दीस तुज्या सेवकांची परीक्षा कर. कितले दीस? आनी आमकां खावंक तरकारी आनी पियोंक उदक मात्र दी. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत आमचो चार पळय आनी तशेंच राया मेजा वयले जेवतेल्या तरणाट्याचो चार पळय. मागीर तुका दिसता त्या प्रमाणे तुज्या सेवकांक कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांणी विनंती मानून घेतली आनी 10 दीस तांची परीक्षा केली. 10 दीस भरल्या उपरांत ते रायाच्या मेजा वयले जेवलेल्या तरणाट्या प्रास अदीक भलायकेवंत आनी धाटेमोटे दिसताले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव तुमचे थंय आसल्यार, या देव म्हजे थंय आसल्यार तरकारी कान उदक पियेल्यार आमी बरीं जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलें आमकां एक 25-30 वर्सां पयलें, 40 वर्सां पयलें आमकां कांय चिकन आनी दुकरां मास काय मेळ्ळे जाल्यार पेस्ताक मात्र वचचें न्ही. घरा आसतालें गे, तुमच्या घरा आसतालें नातलें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमकां पेस्ताक वचोंक मन जाता गे. सदांय तुमच्याच घरा आहा न्हय. ते देवाचे आशिर्वाद न्ही गे. वय की न्ही. पयले तुमी कशें आसले, आतां कितें आसा. आतां तुमकां कोणाच्या जेवणाक वसया म्हण बघता गे. ह्या घरात ते जेवया बा ताचे बरें आहा न्हय घरा. तें कॅटरिंगाचें खावच्या बदलाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हे पळय देखून कारभाऱ्यान तांचे नेमलेले जेवण आनी दाखोसरो काडून तांकां तरकारी दिली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थंय जावन तुमी मागणें तांचें मागणें पळया. कशें शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो आनी दानियल मागणें करतात. उज्यांच्या आकट्यान तांकां घालतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दानियल कशें मागणें करता, ताच्या वयल्या कुडान दिता, पुरा तांकां सांगतात. एक जनेल मात्र उक्तें दवरता आनी मळबाक परोवन मागणें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताच्या हर एक मागणें देवान आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां बेश्टे आमकां तें सोडिनात हें सोडिनात म्हणून आमच्या घरा भितर मागणें करूंक कोण आमकां सोडिना. प्रेज द लॉर्ड. थंय सोडिना, हांगा सोडिना सांगीत, पूण आमच्या घरा भितर, तुज्या कुडा भितर. प्रेज द लॉर्ड. थंय जावन एक जण उक्तें करता, खंय मळप दिसत न्हय तुमकां. आं तें जाल्यार दानियेलाक कोणें कालें आसलें, कांय आहलें कितें आमचे कडेन. देवाचें कांय पिक्चर तें जाल्यार आहलें की ना. मळबाक पळोवन मागणें करताले. अब्राम कशें मागणें केलें? मळबाक पळोवन मागणें केलें. देव तांकां दिश्टीक पडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून तूं मागण्यांत तूं वाडवळ जाताय जाल्यार, मागण्यांत तुजी वाडवळ जाता जाल्यार मागीर तुका देव तुजें सांगत आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव तुज्या भितर तसा आसा की ना. ताचे कडेन मागयत न्हय. प्रेज द लॉर्ड. दानियेलाच्या मागणें विशेश जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. उपास करता. दानियेलाचो मागणें, दानियेलाचें फास्टींग. दानियेलाचें फास्टींग कितले दीस? 21 days. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून 14 दिसांचें फास्टींग कोणें केल्लें आसा गे? 14 days. सांव पावलो आसा पैनार बोटीर आसतना. कितले दीस उपास केलो तांणी? 14 दीस. कांय खावना, कांय जेवना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 40 days फास्टींग कोणें केल्लें आसा गे? जेजून आसा, मैजेन आसा. कितलीं गी फास्टींग आसात कुटुंबांत. आमी प्रेज द लॉर्ड. आमी दोंदरेड आमकां आसा रे, आमी कावून दवरून जा दोशी. प्रेज द लॉर्ड. कांय जायना, तांतू कांय बरेंपण जायना. कुटुंबा खातीर एक दीस म्हणी फास्टींग करीचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तुज्या वैयक्तीक ग्रोथा खातीर, वैयक्तीक तुवें देवा थंय वाडवळ जाय जाल्यार ताका एक दीस फास्टींग करचें. एटलीस्ट 2 दीस करीचें. दुसरें सोडया. कांय व्हडलें कांय न्ही. एक जेवण एटलीस्ट. प्राय जाल्ली एक ब्रेकफास्ट. सकाळींचे ब्रेकफास्ट गे, ह्या रातीचें एक जेवण गे. हे 4 वरां काले काण घेतात न्हय. एटलीस्ट तें. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. देखून मागणी मस्त आसात पवित्र पुस्तकात. देखून मुखार सांगता पळया तिमोथीक बरयलें पयलें पत्र 2 अध्याय 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्सेस 1 and 2. पूरा प्रार्थना कली ಗೊತ್ತಾಗಿ रेमा प्रेयर्स प्रेज द लॉर्ड. वर्ड ऑफ गॉड क्लेम कर मागणे करचे पळय. तर पहिल्या सुवातेर समेस्त मनशां पासून देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनवण्यो आनी उपकार स्तुती भेटयचे म्हणून हांव वत्ताय करून सांगता. सा पावल सांगता तिमोथी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कालें बरा करूंक पहिल्या सुवातेर समेस्त मनशां बसोत देवाक आमी मागणी. मनशां बसोत समेस्त मनशां बसोत देवाक आमी मागणी प्रार्थना विनवण्यो पळय. मागणी दुसरी, प्रार्थना दुसरी, विनवण्यो दुसऱ्यो आनी उपकार स्तुती. तुवें मागणी केली, प्रार्थना केली, विनवणी केली, मागीर उपकार स्तुती. तुवें केल्ली मागणी देवान आयकलें म्हणून उपकार स्तुती. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. भेटयचे म्हणून हांव वत्ताय करून सांगता. वत्ताय करता प्रेशर घालता आमकां. प्रेज द लॉर्ड. आमी काय ना एक तेर्स म्हणटाना इंटेंशन सयत घालनासतना तेर्स पेटोवची कितलीं जाणां आसात न्ही. 5 कण तेर्स पेटयता ताका एक इंटेंशन ना. ती कोणाच्या बागलाक कोणाक काल्याक म्हणून म्हाका गोत्तू ना. आतां तूं एक तेर्स पेटयता जाल्यार एका कानाक एक इंटेंशन घालीचें की नाका. खंयच्या खातीर म्हूण पेटयताय ना तूं. काल्या खातीर म्हूण पेटयताय तूं. बेश्ट तरी वारार सांगलें बरें जाता गे. हर एक गरजे खातीर आमी मागोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. गरज्यो देवाक सांगच जाय. प्रार्थना करीचे, मागणे करीचे, विनवण्यो आमी कालीत तेर्स केल्या जाता. मस्त घरान हांव गेल्ल्या वेळार 5 कण तेर्स पटापटा पटापटा जावन जालें. एकलो दिन जाली. एक काल एक सुवार्थेंत एक ल्हानशें उतार वसलें जालें एंड. ते आदिश्चें मागणें तें कांय ना. सुकी कडे बुंयत एक लोटो उदक ओतयल्लें बरी जाता. ते उदक ओतलां म्हूण तुमकां कळटाय मागीर ना. हर एक मागणें तूं करताय जाल्यार कित्या खातीर करताय, खंयच्या उद्देशा खातीर तूं करताय तें इंटेंशन तुवें सांगूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. इंटेंशन सांगनासतना खंयचेय मागणें केल्यार फायदो ना. इंटेंशन सांगचें. काल्या खातीर तूं मागताय जाय जाल्यार पयल्यान पुरा इंटेंशन सांगा, मागीर 5 कण पेटोवन दिया, कांय प्रॉब्लेम ना. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. नाजाल्यार पुरा एका इंटेंशन जाताना परत एक टायम जाता न्ही. करची एटलिस्ट सांजेच्या मागण्या जाल्यार एक वर काणये इल्लेशी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून थंय सांगता किर्तनाचो ग्रंथ दुसरो वाक्य 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 2. 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 2. तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर्व रितींक धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें राया पासत आनी अधिकाऱ्यां हुद्द्यार आसलेल्या पासत हेरां समेस्त पासत मागीर जाय. आमी खंय मागता मोदी खातीर मागता ती कोणी तुमी गाळी दिता आसतले काय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मागचें तांचे खातीर. सावला बरी ताका कित्याक परिवर्तन जावन असो. प्रेज द लॉर्ड. साधना गे साद आसा. हालेलुया. पळय किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 122 122 वर्सेस 6. किर्तनाचो ग्रंथ 122 वाक्य 6. जेरुसलेमाच्या शांती खातीर मागा. जेरुसलेम म्हळ्यार कालें आमचें कुटुंब. जेरुसलेम आमच्या कुटुंबा खातीर मागा. प्रेज द लॉर्ड. कुटुंबांत कोण आयले? भाऊ भयणी आयली, तांची भुरगीं आयलीं, आवय बापूय आयलीं, तुजें कुटुंब आयलें. पुराय कुटुंब न्ही. जेरुसलेम न्ही. जेरुसलेम म्हळ्यार सगळें कुटुंब. तुमी कितलीं जाणां भुरगीं आसात त्या भुरग्यांची कितलें पुरा कनेक्ट आसा पळय तें सगळें कुटुंब. प्रेज द लॉर्ड. जेरुसलेम म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबाच्या शांती खातीर मागा. आतां कोणाच्या कुटुंबांनी शांती आसता गे. शांती शेजारा आसता, घरांत आसना. प्रेज द लॉर्ड. पुरो शांती नपयस जाल्या. कित्याक म्हळ्यार सैतानान पयल्लें ताच्या मिसायल आमच्या कुटुंबाक मारलां. थंय शांती समाधान पुरा बिगडल्या. थंय एकवट ना, थंय माया मोग ना.
घोव बायलो संबंध सारको ना, भुरग्यांनी आवय बापाय संबंध सारको ना, भावा भयणीचो संबंध सारको ना. देखून शांती खातीर मागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुजो मोग करतल्यांक सूख लाभो, तुजो कोण मोग करता तांकां सूख लाभो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. लूका एवांजेल 10 अध्याय 2 वाक्य. लूक चॅप्टर 10 वर्स 2. लूका एवांजेल 10 अध्याय 2 वाक्य. देवाचें उतर पळया. तांकां तो सांगी लागलो, पिका वळू कोण वावुराडी देखून पिकाच्या धनिया लागी ताणें आपल्या पिकाक शेतांत वावुराडी धाडच्याक मागा. प्रेज द लॉर्ड. थोडे पटी शेजारच्या घरा तांगेर चेडो आसला ताका देव आपण सांबाळून मागतात, हाच्या भुरग्याक मागना. प्रेज द लॉर्ड. कितले आमी स्वार्थीने. तुम्ही इतले मागा, देव आपणाक मागा नाकात. देवा म्हज्या भुरग्यांक तुजी कितें योजना आसा ती जारी कर म्हणून मागा, देव जारी करता. प्रेज द लॉर्ड. जावंक पुरो तो ह्या जागी, जावंक पुरो आनी कोण जावंक पुरो तो संवसाराच्या कोणशा वचून केदो व्हडलो इंजिनियर आनी काले देवा करूंक तो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून कंद करनाकात म्हणटा. देखून एफेसकारांचे पत्र पहिलो अध्याय 18 वाक्य. ही प्रेयराचे एंडींग पॉयंट जाता पळया. तांकां तो तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता. देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपल्यान तुमी समज जाय. वडील सुरू मेळिल्लें वाक्य आतां वाक्यर करते आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या त्या वर्त्या ग्रेस्त काय, ही ग्रेस्त काय कांयच नाही. तुम्ही कितें आपणायला पळय ती कांयच नाही. ताच्या की वर्ती ग्रेस्त काय तुमकां ताच्या ग्रेस्तकाच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी म्हूण तुमकां कळस जाय आपणाचेर बाबार्थ दवरलेल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हणून तुमी जाणा जायचंय. प्रेज द लॉर्ड. हेंच म्हजें मागणें. आमी हर एकल्यानी जाणा जाय जे कितें म्हाका आनी तुका तयार केला. एक कंतार आसा न्ही, कन्नु काणलिಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ प्रीतीಸಿದ ನನಗೆ. सगळं बरें जाता जेन्ना आमी बाबार्थ दवर मागता जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. आमी हे दोळते पळोवंक की ना, भोगोवंक की ना, आमच्या कानांत आयकोवंक की ना कितें पुरो म्हाका आनी तुका तयार करून दवरला म्हणून देवान. प्रेज द लॉर्ड. हे पुराय संवसारान मात्र न्ही, सर्गीच्या राजान ती म्हाका आनी तुका सगळें तयार करून दवरला. प्रेज द लॉर्ड. देखून विनवणेचें मागणें तुमी सोडी नाकात. विनवणेचें मागणें प्रयत्न करा. प्रेज द लॉर्ड. आज हांव इतलें आयलां जाल्यार फकत विनवणेच्या मागण्या द्वारे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव खंय आसतना विनवणेचें मागणें, बस्तार येताना विनवणेचें मागणें, खंय पयन करता विनवणेचें मागणें, हर खातीर संवसारा खातीर मागून 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 देवान म्हाका मुखार हाडलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून तुमकां ಎಂತ वर्तें देणें देवान तुमकां हर एकल्याक दिल्लें आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां प्रेज करूंक ना जावंक पुरो, या प्रेज एंड वर्शीप करूंक ना जावंक पुरो, या आराधना करूंक ना जावंक पुरो, पूण विनवण्यो करूंक आसा न्ही. हाच्या की वर्तें देणें ना. तुमकां हर एकलो पळय एकलो मनीस देवाचें उतार परगट करता जाल्यार तो लोकां कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. जर तुमी विनवण्यो करता जाल्यार तुमी देवा कडेन उलयतात. खंयचें बरें. तुमी देवा कडेन एनकावंटर जातात. जेजू कडेन एनकावंटर जातात. तुमकां कनेक्ट जाता. देव कनेक्ट करता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमच्या DSC खातीर, आमच्या परजे खातीर, आमच्या कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर, आमच्या सगळे याजकां खातीर, धार्मिकां खातीर, लायकां खातीर आनी अधिकाऱ्यां खातीर, पॉलिटिशनां खातीर, राष्ट्रा खातीर आमी सगळ्यांक मागायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सगळे आमी उबे रावया घेतीभर. सगळे आमचें जिवीत समर्पण कर दिवया. येदोळ मुसर आमकां विनवणेक टायम मेळना जाल्यार आज तो टायम करया. विनवणेचें मागणें सोडी नाकात. तुमी लोकां खातीर मागता आसतना तुमकां कितें जाय देव पयलें दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून सगळीं आमी ह्या वेळार सकड समर्पण करून मागया. देव एकलोच आमकां आसरो. संवसारान दुसरो कोणी आसरो मेळ्ळ्यार तात्कालीक, पूण देवान दिल्लो आसरो आमकां परमनंट आसरो. तो एकलो मात्र आमकां चलोवन व्हरता. तो आमकां मात्र सांबाळटा.
ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. Thank you, Lord Jesus. I worship you, Lord Jesus. आराधना तुका समयाचेस, महिमा तुका जेसू. समयाचेस आज आमका ते विनवणेचे हातारां कर जेसू. हर एकल्याक तुझा पवित्र आत्मा पाठय. पवित्र आत्म्याचे सत्य हर एकल्याक भर. जेसू तुझ्या मुखार सदस्य विनवणे करू, मागणे करू, आशीर्वादित कर. दैविक सकत हर एकल्याक आमका लाभय जेसू. निरंतरी मागणे करू, उगण असताना मागणे करू. कृपा दी आमका, अवकाश दी जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನ ಆಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನ ಆಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನ ಆಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಯ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಒಡೆಯನೇ, ಎಲ್ರೋಯ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. हे पवित्र आत्म्या तू आमचे हृदय भर ये.
आमच्या जिवीत नवें कर आज असले बरी पाल्यावे असो म्हणून सोम्या आणि की चड आनी चड उरपे वंसाव तुझ्या राजा खातीर वावर करूंक म्हाका आनी ह्या म्हज्या भावा भयणीक तूं उपयोग कर जेजू सगळ्यांक तूं उपयोग कर दैवीक शक्तीन भर निरंतर तुझ्या लागीं मागोवंक जेजू आमकां फावो कर जेजू ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ 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 ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಏಳ್ಶಾಡೈ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಎಲ್ಶಡ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ಓ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೇನಯ್ಯ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕರ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಓ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾ ನಿನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ Yes, Lord. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿ
ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ. ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರದಿ ನಾನ್ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರದಿ ನಾನ್ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯೆಂದು ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ನೆರವೇರುವುದು. ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟನು. ಓ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. We lift up your name, O Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.